पळयता ती बापाक पळयता म्हणटा. कित्याक जेजू बापाचें रूपणें 2 Corinthians 4:4 सांगता. जेजू बापाचें रूपणें. आमी जेजूक पळयता तसो आमचो स्वर्गीय जेजूची मागणी कशी आसली. एक सपोज तेजे कडेन उलयतालो स्क्रिप्चर आहा John 15:16. हांवें वेचून काडूंक ना पूण म्हाका जेजून वेचून काडला ताका तसली फळां दिवपाक न्हू ते स्क्रिप्चर. आनी ते स्क्रिप्चर आनी एक स्क्रिप्चर घेताले हांव Philippians 4:30. I can do all things through Jesus Christ who strengthens me. हांव जेजू क्रिस्ता वरवीं सगळें करूं शकता न्हू. आमी जेजू क्रिस्ता वरवीं सगळें करूं शकता न्हू. तो घोटाय दिता आमकां. आमचे उद्देशी आमकां कांयच करूंक जायना. इवन असो मायप धरून फुड्यान रावंक जायना. म्हाजे हितून हांवें स्कूल कॉलेज केन्नाच गॅदरिंगां पार्ट घेवंक ना. केन्नाच स्टेजीर वचोंक ना. कित्याक तें कळ्ळें न्हू. केन्नाच ना. पूण फस्ट टायम जेजूचें उतर परगटूंक आनी घोवायकी दिवपाक मायक हातीन घेतला. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. जायत्यो तायण्यो येताल्यो. जायते जाण म्हणटाले अशें जावंक जाय तशें जावंक जाय. पूण चडशे ब्रदर्सले न्हू म्हाका खूब सपोर्ट दिताले. हांव म्हणटालें ब्रदर एक ब्रदर आसलो ताका सांगतालें हांव म्हाका न्हू स्टेजीर पावलें म्हणटकूच म्हाजे कडकाडो येता म्हाका जायना. तो म्हणटालो एक बरी सायन पळय म्हणजे उर्बा येताले ही तुका बरी सायन म्हणजे तूं तुजेर पातयेना. कित्याक येता तुजेर जर पातयेलें जाल्यार तूं सारकें कॉन्फिडन्स वयतालें म्हणटा. तूं भियाताय म्हणजे तुका कोणाचो तरी आदार जावो. तसो टायम तूं पवित्र आत्म्याचेर पातयेता म्हणूंक लागलो. म्हणजे म्हाका सपोर्ट दिताले पयलीं स्टार्टींग. इवन हांव चुकली बसून जाल्यार ना कोणाकूच कळोंक ना म्हणटालें. तुकाच कळटा तें कित्याक कोणी तुका विचारला असो विचार तुका कोणी विचारला तूं बेश्टेच सांगता तर कोणी तुजें चूक जावंक ना अशें म्हाका कळटालें. अशें कळटा न्हू आमकां. सो अशें करून न्हू ही देवाचें उतर परगटूंक स्टार्ट जालें. म्हणजे देव पवित्र आत्मो शिकोवंक लागलो. जेन्ना चड कॉन्फिडन्स चड हें जालें लॉकडावनाचेर देवाच्या उतराची अदीक लागीं पावली. आमी एक संडे दिले जाल्यार आनीक संडे देवाचें उतर दिनासली न्हू. एक संडे चान्स मेळ्ळो आमकां सद्दां मेळनासलो चान्स. इवन रिट्रीटाक केन्नाय ब्रदर म्हणटालो चल घे रिट्रीट टायमाचेर. पूण लॉकडावनाचेर सदांच कॉन्फरन्स कॉलाचेर चान्स म्हणजे कितें तरी जाय न्हू शिकोवपाक आयकचें पडटालेंच देवाचें उतर. आनी देव तितूनूच रेवल्यूशन. तेन्नाच्यान मातशें देवाचें उतर समजोंक लागली. कित्याक आमकां कितें जातालें ब्रदर म्हयन्याच्या म्हयन्याक येता न्हू आसा आमी शिकता इतलेंच पुरो. एक 8 दीस बरी फायरार मागीर डेली रुटिनाचें काम. पूण जेन्ना आमकां खरें म्हटल्यार हांव तेन्नाच न्हू म्हाजें ट्रेनिंगूय स्टार्ट जालें. घरान न्हू देवाचें उतर आमचे जॉयंट फॅमिली हांव मॅरेज जालां ते जॉयंट फॅमिली आनी गांवांत थंय आनी जेजूची वळख तितली थंयसर ना. थोड्या जाणांक आमच्या घरान आसा पूण आमच्या शेजाराक बीन ना. पूण लोक म्हाका पयलीं कितें आसलें एक बॉन्डेज आसली. लोक कितें म्हणटलो म्हाका हांव जेजूची खबर सांगीत जाल्यार जेजूचें उतर परगटीत जाल्यार. पूण त्या टायमाचेर न्हू देवाचें उतर आयकून न्हू म्हाजें देवाचें उतर परगटूंक न्हू ते बॉन्डेजीची हांव भायर सरली. देवान म्हाका भायर काडलें. म्हणजे तें म्हाका कोण कितें म्हणटा आसूं डबल ब्लेसींग न्हू. कोण कितें म्हणटालें आमकां तें म्हाका पवित्र आत्म्यान. आनी कित्याक आमी
न्यू क्रिएशन टीम मेंबर आसले न्हू, कितले आमी खूब टीम मेंबर आसा, 60 टीम मेंबर आमी. आमकां प्रॉब्लम आसतले न्हू, कांय जायनासलें, जातालें. आमी कितें म्हणटालीं, आमकां त्या टायमाचेर हें रेवल्युशन येयलें, डबल ब्लेसींग. कोण कितें म्हणटा जाल्यार डबल ब्लेसींग. आमचें जातालें काम करतना, हें काम करूंक ना, तें काम करूंक ना, हां डबल ब्लेसींग करतालीं आमी सगळीं, चडशीं आमची नॉर्थाची टीम मेंबरां. तेजे वचून म्हाका तेन्नाय घरा कडेन हें न्हू ट्रेनींगचें आमी तें घरा कडेन जशें स्टार्ट जालें न्हू, कॉन्फरन्स कॉल स्टार्ट जालें न्हू प्रीच करपाक, शेजारा बीन न्हू घरान म्हज्या घोवाचो भाव आसलो, ताका हें करूंक लागलो, तो खुबूच त्रास करपाक लागलो देवाचें उतर परगोटूंक. ताका समजूंक ना न्हू, म्युजीक घालतालो व्हडल्यान आनी कितें सगळें करतालो. हांव खंयचोच देवाचें उतर दिता आनी थंय हाडून म्युजीक दवरतालो. पूण हांव एकूच सांगलें, जेजू म्हाका आयकूंक येता, म्हाजी कोण फोनार आसा तांकां आयकूंक येवंक जायना. आनी राग येतालो, पूण उलोवंक वयतालें पवित्र आत्मो ओगी राव. त्याच टायमाचेर न्हू टिचींग गावतालें, उलोवंक जायना म्हणून, सोंसूंक जाय अशें. ते पॉयंटाचेर न्हू तसलें टिचींग. मागीर म्हणटालें हांव ताका सांगतलें, उलयतलें हांव, पूण तशें करून न्हू जालें. म्हाका भितर राग येतालो आनी हांव थंय प्रीच करता, तें सारकें न्हू. एक दीस पवित्र विचारलें हांवें, हें सारकें न्हू, म्हाकाय राग येता तो कितें कितें म्हणटा तें, हें सारकें न्हू. तेन्ना म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें, जेन्ना आमच्या एगेन्स्ट कोण येता न्हू, तेजे कित्याक येता तो, तेज्या पासून मागोवंक जाय. म्हाका अशें येयलें की तेजें कितें, ताका कितें गरज आसा, तेज्या जिवितान तेजे गरज कितें आसा, ताका कित्याक तो असो जाता. तोय तेज्या प्रॉब्लमान आसलें, कामा लॉकडावन न्हू, काम नासलें, तो सोयरीकच सोदतालो चेडूं आपणा. सो सगळें म्हाका तेन्नाच्यान न्हू हांवें एक दीस उठली सकाळी फुडें, म्हापसा येवपाक आसलें हांवें आख्खे वाटेक सारकें जिबेचेर देण्यान तेजेच पासत जेतून ताका बरें काम दिलां, हितून आर्गां दीत रावली, ताका एक बरें लायफ पार्टनर अंडरस्टँडींग जाता तसलें. आनी मनीस गेली आनी मागीर हांव घरा गेलें पळय जाल्यार हो कांय रिएक्शन कांय ना, तेजें म्युजीक बीन कांय ना, म्हणजे ताका बोबाळ बीन कांय ना. कित्याक ताका म्हाका तूं देवाचें उतर दी पडलेलें ना. कित्याक जालें हें, आमच्या लायफान अशें कोण तरी आसा न्हू आमकां सतयता, तेचे पासून आमी मागोवंक जाय. बोगसोणें कशें दिवप तेचे पासून बरें चिंतूंक जाय. एक हांवें प्रिचींगूय आयकलेलें, ते काजारी जोडप्याचे तेन्ना खूब लॉकडावनाच्या टायमाचेर मॅरीड कपलांचे टॉक आसताले. एक भयण सांगताली, तेका ब्रदरीन सांगलें, तूं तुज्या घोवा बद्दल बरें चिंतूंक जाय आनी बरें उलोवंक जाय. कित्याक ते सगळो गोत कितें सांगताले, आपणाचे प्रॉब्लम. आनी तेन्ना तेजें काजारी जिवीत जेन्ना ते बरें चिंतून बरें आर्गान एकटें जाल्यार मागीर दुसरे भयणीक सांगलें. ती भयण परत परत आपणाच्या घोवा, तर तिणें सांगलें, तुका जर घोवाच्या बद्दल तुजें कितें बरें उलोवंक नाका जाल्यार तूं ओगीच राव. बोगसोणें म्हटल्यार कितें, फॉरगिव एंड फॉरगेट न्हू. फॉरगिवनेस कितें म्हटल्यार फॉरगिव एंड फॉरगेट. आमकां कितें केलां तें विसरोंक जाय आमी, तेन्नाच आमचें बोगसोणें कंप्लीट जाता. तशें करून आमच्या फॅमिलीन पीस येयलो. तेजे हें जालें. आतां म्हाका कोणाचें प्रॉब्लम ना, सगळ्यांक खबर आहा. आतां म्हाका म्हणजे पयलीं म्हजें हांवें इवन म्हजें हें आसलें डिजायर, म्हाका जेजूचें काम फुडें व्हरपाक जाय. तशें हांव लग्न जावच्या पयलीं वतालें थंय लग्न जावन एक वर्स कितें तरी मातशें हें जालें. पूण हांवें पयलींच सांगलेलें म्हज्या घरान, म्हज्या घोवाचे भयणीक,
म्हाका मगो जेजूचें काम फुडें वचपाक जाय. हांव अशी हें रावची ना, पूण हांव जेजूचें काम हांव आतां पळय करतां, रिच आवट करता, तशें म्हाका वचपाक जाय. सो थोडेच अशें जालें, पूण आतां सगळें परत म्हाजें जें हांव पयलीं करतालें काम, घरांनी वचोन देवाचें उतर परगडपाचें, आतां परत स्टार्ट जालें. आनी आमी पळयता खूबशा म्हणजे अश्यो केसीस आमकां मेळटा. आमी वयतालीं पयलीं, पूण आतां आमी 4 म्हयने जाले पयलीं आमी सकाळची सद्दां डिप्रेशन केस आसा तांकां देवाचें उतर दिवपाक वयतात. 2 घरांनी 5 जाण आमी भयणी आसा, सद्दां वयता. आनी मागीर आमी सद्दां वयतालीं. मागीर आमी एक दीस अशें डिसिजन घेतलें, म्हणजे पळयतात मेन आमकां सुचयलें थर्सडे बेरेस्तारचो आमी घरांनी वचोन देवाचें उतर परगटूंक लागलीं. जेन्ना आमी स्टार्ट केलें तें घरांनी, सो कोण पळयना पळय, कोण ना तसल्या घरांनी आमकां स्टार्टींग. आनी देवाक खरेंच आर्गां दिता, कित्याक आमी ते पवित्र आत्म्याच्या आदाराक तो दीस दिल्लो. कित्याक आमचे तितून न्हू आमचे तेंचे बरेपणान आमकां इतली खुशालकाय दिसता. कित्याक आमकांय प्रॉब्लम आसता, खूब जाणांक प्रॉब्लम आसा न्हू. प्रॉब्लम ना जाल्यार कोणूच ना संवसारान न्हू, प्रॉब्लम ना. पूण आमकां दिसता आमचे प्रॉब्लम व्हडले खंय न्हू, मातशें एक स्टेप आवट करा, घरा भायर वचा, हॉस्पिटलांनी वचा, नाजाल्यार कोणाय घरांनी वचा गांवांत, पळय लोक कसो आसा तो. कालूच आमी गेल्ली, एक भयण आसा, तिचो घोव मेला. ती म्हणटा आपणाक 2 जाण चेडे आसा, एक ऑस्ट्रेलियान, एक तेजे तो चेडो इतलो ब्लेस, इतलें आमी देवाचें उतर इतल्या फुड्यान तो उठोन सुद्दां पळयना, कितें सांगता तें पासून न्हिदोवन रावला. आनी तिचे कडेन चलोंक जायना. जशें आमी देवाचें उतर दिलें, कोण ना तिच्या घरान, रांदूंक पासून कोण ना. जशें देवाचें उतर येता तिचें वॉमिटींग स्टार्ट जालें, तिका बसोंकूच जायना. वचोन आमी तशी फोर्सफुली तिका देवाचें उतर टेस्टिमनी तशेंच दिलें. आनी अशें पळयतलें तिच्या घरान केन्नाच अशें आमी पळोवंक ना, चोवणांक सारके किडे पडलेले, कित्याक तिका जायना उठोवंक. हें फर्स्ट टायम अशें आमी पळयलां. आनी कोण ना न्हू घरान, सगळे जेवणांनी किडे, आयदनां अशीं. आमची 2 भयणांनी ते काडले, सगळें साफ केलें, हाडून आमी डस्टबिनान उडयलें. ताका लागून सांगता आमी आमचें दूख न्हू आमी रीच आवट करपाक जाय, एक स्टेप घेवपाक जाय. अशीं खूब जाणां आसतलीं न्हू. पूण तिणी सांजचो फोन करून सांगलें, हांवें फोन केलो तेन्ना, आपूण बरी आसा, आपणाक तुमकां सॉरी म्हणटा, कित्याक तुमचें देवाचें उतर म्हाका आयकूंकूच दिनासलें. म्हाज्या म्हणजे आमकां कळटालें तिका वयर येतालें वखपाक, आपूण वचोन वखतालीं. तुमी आनी एक फावटी या, पूण आपूण बरी आहा. तिचें कळटालें, उलयताचें वचुनूच कळटालें ती कितली बरी आहा ती. पयलीं खंय उलयताली आनी मागीर खंय उलयताली ती. थँक्यू जिजस. अशें म्हाजें टॉपीक दुसरेंच आसलें. सो मोगाचेर आसलें. देवान आमकां एक कमांडमेंट दिला न्हू. कसलो कमांडमेंट दिला देवान? एकामेकाचो पेल्याचो मोग करा जसो हांवें तुमचो केला. जाता? जाता? मोग करूंक जाता? जायना न्हू. केन्नाय जो मोग करूंक जाय जाल्यार देवाचें उतरूच आसल्यारूच जाता मोग करपाक. तुका जेन्ना देवाचें शिकता, अंडरस्टँडींग घेताय न्हू, तेन्नाच तुका देवाच्या उतराचो एकामेकाचो मोग करूंक जाता. हें म्हाजें एक्सपिरियन्स. इतल्या वर्सांनी हांव तुमकां खरेंच सांगता, जितलें देवाचें उतर शिकतालीं न्हू तितलें मोग करपाक म्हणजे कितें जातालें, हेवटेन पडटालें, उतरां येतालीं. पूण देवाचें उतर सांगता मोग कर.
सो जेन्ना तुका मोग करूंक जाय तेन्ना डिजायराक डाय टू युअर सेल्फ म्हणटा न्हू, मोडचें पडटा. ब्रदर जॉन्सन म्हाका सदां पयलीं स्टार्टींग म्हणटाले, मरना पडटा येना, मरना पडटा येना. हांव म्हणटालें हो कितें म्हणटा, मरना पडटा हे, मरना पडटा हे, मरचें पडटा न्हू, मरचें पडटा न्हू. देवाचें उतर कितें सांगता तें आयकून तुजें सगळें खोशयेक मरचें पडटा न्हू. आतां देवाचें उतर एक सांगता आनी म्हाजी एक खोशी आसा, कितें आतां म्हाजे खोशयेक म्हाका मरचें पडटा न्हू. म्हाका खूब वर्सांनी कळ्ळां. हांव तो म्हणटालो, हांवूय म्हणटालें बेश्टी, मिनींग कांय कळनासलें म्हाका. पूण आतां आतां कळटा सारकें. एकूच तूं देवाच्या उतराचेर जर समजणीक घेयना जाल्यार तुका एकामेकाचो मोग करूंक कसोच जायना. हांव एकामेकाचो मोग करूंक घेता म्हणटा एक स्क्रिप्चर घेता हांव तेजेर. कालूय म्हाजें तें टिचींग तेजेर हांव टिचींग घेताली. 1 Peter 5:8. 1 Peter 5:8. वन Peter 5:8. चितूर रावात, जागृत रावात. देवचार तुमचो दुश्मन गरज घातलेल्या शिवा सारको आपणाक कोणूय गिरासूंक सापडत काय म्हणून पळोवन तुमचे भोंवतणी फिरत आसा. कितें म्हणटा, चतूर रावात, जागृत रावात म्हणटा न्हू. कित्याक सांगता आमकां देव? चतूर सारके आमी उर्बेन रावंक जाय. सोबर मायंड आमी सारकी चतूर रावंक जाय. सारकी आमकां म्हणजे कोण तो फुडें सांगता आमकां कित्याक चतूर रावंक जाय? देवचार कोण आमचो दुस्मान. दुस्मान म्हटल्यार आमकां कळटा न्हू ह्या उतराचेर. दुस्मान कोणाचें बरें चित्ता? बरें चित्ता तो? ना न्हू. एक शेजारी आहा दुस्मान, तेजे वचून आमकां कळटा न्हू तो आमकां कितलो बरो करता. शेजारी दुस्मान जर आसा जाल्यार तेजे वचून हो देवचार दुस्मान आम केन्नाच तो बरें चिंतचो ना. बरें चिंतचें ना न्हू. तो म्हणटा एक आवाज काडटा. शिव न्हू, शिवा भाशेन गर्जना घालता न्हू, शिवाचो आवाज काडटा. तसोच न्हू आमच्या मोगाची कोण आसा न्हू तेंचो आवाज काडटा तो. आनी आमी कितें समजता? आमची मोगाची उलयता न्हू, आमचे कडेन झगडटा न्हू. आतां एक घोव बायला भितर घोवाचो आवाज काडून तो उलयता. घोव न्हू तुजो, पूण घोवाचो आवाज काडून उलयता तो देवचार न्हू. सो आमी कितें करता? घोवाक झगडटा न्हू, घोवाक असलो असलो तसलो म्हणटा न्हू न्हू म्हणिना. घोव म्हाजो असो, घोव म्हाजो तसो, घोव म्हाजो पिवून येता, सगळे आमीच उलयता सगळे. पूण तेजो आवाज काडून कोण उलयता? देवचार. तो दुस्मान न्हू. आमच्या घरान फूट घालून दुस्मानाचें काम कितें आसता? फूट घालप न्हू. हें आमचें टिचींग जायते पयलीं जाल्लें. तेन्ना एक भयण 20 वर्सां म्हणटा ती आपणाच्या लग्नाक जाली. आपणाची आनी घोवाची झगडी जाताली. कित्याक जाताली? ते समजतालो म्हणटा घोव उलयता. आपणाक कितें कितें म्हणटा हो घोव. जेन्ना आपणाक कळ्ळें घोवाच्या तोंडानसून देवचार आमच्या घराब्यान फूट घालूंक सोदता, तेन्नाच्यान म्हणटा आपूण तो कितें म्हटलें न्हू भायर वचोन आसताली. कित्याक? आपूण देवचाराक आसताली म्हणटा. आनी आपूण ओगीच रावताली. आपणाक कळ्ळें न्हू हो कोण म्हाका आतां सोदूंक येयला. कोण आवाज काडटा? देवचार आवाज काडटा न्हू. कित्याक? आमकां झगडोन तेका तो खोशी न्हू. तेका कोणूच मोगान रावली नाका न्हू देवचाराक. कित्याक? देवाचो कमांडमेंट न्हू, एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें तुजो मोग केला. देवचार न्हू देवाचें उतर जें कितें आसा न्हू तें तोडपाकूच तो
फिलफील जावपाक आमच्या भितर तें कार्य देवान कितें सांगलां तें घडोवंक दिना तो. आमी देवाचे भाशेन जातलीं न्हू, ताका तोय जावंक सोदतालो न्हू. तो दुस्मान आमचो कित्याक जालो? तो एक एंजल आसलो न्हू, लुसिफर आसलो, वयर आसलो. देवान ताका सकयल ताका लागून ताका राग आसा न्हू देवान ताका सकयल उडयलो म्हणून. तो देवाच्या मनशांक देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक दिना. तो दिता देवाचें उतर, तो चोरता कितें आमच्या भितर. जॉन 10:10 म्हणटा न्हू, चोर येता नागोण व्हरून जिवेशी मारूंक, चोरूंक नागोण जिवेशी मारूंक. आनी जेजू येयलो आमकां सुभानपणाचें जिवीत दिवंक. तो चोरता कितें आमचें भांगार आं? तो देवाचें उतर चोरता. ताका नाका आमी देवाचें उतर घेवन जियेलेलीं. हो दुस्मानांक देवाचें उतर घेवन जियेलेली आमकां नाका. म्हणून तो आमच्या मोगाचे कोणाचो तरी आवाज काडून आमचेशी उलयता. ते म्हणटा आतां आपणाचे घोव आपूण कामाचे येयले, तो पयलीं पावलो, आपणाक रांदून सगळें करून दवरता. आतां मातशें कितें जाता पूण आमी समजता न्हू. आतां समजता न्हू आपूण आमी एक एकली जरी आमचें काजारी जिवीत वांटोवंक जाय जाल्यार आमी समजून घेवंक जाय कोण उलयता म्हाज्या बायलेच्या तोंडानसून, कोण उलयता घोवाच्या तोंडानसून. आमकां आतां आमी संवसाराचो देव आनी देव आमचो स्वताचो देव, फाल्साचो देव. आनी सो आमकां खबर आसूंक जाय फाल्स कोण उलयता, सत कोण उलयता. आमकां आवाज वळखोंक कळोंक जाय न्हू. आतां आमी कितले रिटी देवाचें उतर आयकता न्हू. देवाचें उतर कितें? सत न्हू आनी फाल्स. कित्याक कितें म्हणटा? तो अरंब्यासून तो फाल्सूच उलयता. आनी तो बापूय फाल्साचो बापूय तो कोण? देवचार. आं? फोटीचो बापूय म्हणटा ताका. आनी देव आमचो स्वताचो. सो आमकां सोत आनी फोटींग कितें तें कळटा न्हू. देवाचें उतर म्हणजे सोत आनी तो आमकां देवाच्या उतराचे एगेन सांगता. देवाचें उतर एक सांगता पूण तो दुसरे भाशेन सांगता. तेन्ना आमकां हे ताळो वळखोंक जावो हो कोण. कित्याक आमकां मोग करूंक जायना? आमी आमच्या मोगाचें कोण उलयता न्हू तेजो उतरा तो ताळो वळखोंक कळना. म्हणून आमचे फॅमिलीनी फोट कित्याक पडटा? देवाचें उतर नकळो जाल्यारूय पडटा. पूण आमकां कळना कोण हो म्हाजेशी उलयता. आमी आयकलेलें न्हू शिवा भाशेन आवाज काडटा आनी तो आमचे भोंवतणीच आसा न्हू. तो फिरत आसा आमचे. कित्याक? तर आमी मातशें जर कितें उलयता देवाच्या आड तो घट धरता आनी तेच आमच्या जिवितान घडोवन येता. राती हे टॉपीक आसले. एक भाव सांगतालो आपणाची गोवायकी. हे टॉपिकाचेर ताका हांव म्हणजे हेंच सांगतालें आमी शेजारी न्हू पूण शेजाऱ्याच्या तोंडानसून देवचार आमच्या वांगडा झगडी करता. आमकां कळोंक जाय नाल्यार आमचो कमांडमेंट आमचे कडेन उरचो ना. आमगे जर कळना कोण आमचेशी उलयता. सासू माय न्हू ते तोंडानसून कोण उलयता, सुनेच्या तोंडानसून कोण उलयता. तेन्ना जर आमकां कळत जाल्यार आमचो घराबो मोगाचो घराबो उरतलो. आनी तो भाव आपूण सांगतालो तेज्या लायफान एक वीक जालो म्हणटा. म्हाका पयलीं आसलें तेजें हें पूण तेंच्यांनी आफोवंक नासलें. तेंच्यांनी म्हाका फक्त विचारलेलें स्क्रिप्चर कितें म्हणूंक हांव म्हाजो घोव निदाना बोडबोडटा. हांवें सांगलें ताका स्क्रिप्चर लूक 4:18 and 19. सर्वेस्वराचो आत्मो तेजेर आसा. देवान ताका अभिशेक केला. आपल्या मोगान बोल्ल्यान सगळ्या वायटांतली ताका सुटका दिल्या. आनी एकूच स्क्रिप्चर आनी ताका देवाच्या उतराची समजणी तेजे बायलेक दिली. पूण तो म्हाकाय खबर ना तो कानेक कसो जाता. तो कानेक जातालो एसांनी खंय. पूण तो राती आपूण सांगूंक लागलो सिस्टर आपणाक हें आसलो तिवस खुर्साची वाट शुक्रार तिवसांची खुर्साची वाट आसली. आपूण म्हणलो वचोंक ना सिस्टर. म्हटलें कितें जालें? सो आपणाक हें जें तूं
तुज्या तोंडानसून पवित्र आत्मा उलयतालो ते म्हाकाच उलयता आनी हे 1 वीक काय 2 वीक जाल्यार आपूण चिंतूनूच आसलो ते कितें जालां तेतूनूच आसलो म्हाकाय खबर ना देवचा ताका यूज करता म्हणून कोणाक ते आतां तेणी हांवें विचारूंक ना पूण म्हणटा आपणाक ह्या वक्तार आयच्या ह्या दिसाक आपणाक सुटका मेवली राती कित्याक पवित्र जाणा न्हू कोणाक कितें जाय कितें उलोवंक जाय ते टॉपीक तो दिता एक्चुली हांव केन्ना केन्ना आफ्टरनून 3:30 पळय टॉपीक घेता ते रातचे सेम घेता राती हांवें दुसरे घेतलेले आनी जर्माया 17 घेतली कित्याक आमी चड मनशाचेर पाती येता न्हू अजुनूय आमी मनशाचेर पाती येता न्हू जर्माया 17:5 जी कोण मनशाचेर आनी आपणाचे तोखतेर म्हणजे आपणाचे शक्तेर पाती येता ताका देव सारको बरयलेले आसात त्या टॉपिकाचेर गेल्लो आनी मागीर हें घेतलेलें हांवें सो तो म्हणटा आपणाक सारकें कळ्ळें की आपूण कोणाचो आवाजाक लागून झुजतालो सर्वेश्वर अशें म्हणटा जी कोण मनशाचेर विस्वास दवरता ती जी कोण कुडीच्या बोळान पातयेता आनी जांचे काळीज सर्वेश्वरा थावन पयस वेता तांचे शिराप पटूंक जी कोण मनशाचेर पाती येता आनी आपणाचे शोकतेर पाती येता आनी तेंचे काळीज सारके पयस आसात सर्वेश्वरा तांकां देव म्हणटा कितें श्राप पडटलो म्हणटा न्हू कित्याक सांगता आमी आतां चडश्यो डिप्रेशन केस बीन कित्याक जाता एक कोण तरी कितें म्हणटा न्हू आनी ते मनीस म्हणटा आनी तेच घेवन बसता आनी कितें जाता पडटा सकयल न्हू डिप्रेशनान वयता न्हू ताका लागून आमी वयता तें शिकोवंक ती म्हणटा एकली भयण आहा आपुणीन घोवाक आपणाचो एक मनीस केलो म्हणटा आनी तेणीच म्हाका अशें केलें म्हणून आपूण डिप्रेशनान गेली म्हणटा कित्याक मनशाचेर पाती आले न्हू ते देव म्हणटा मनशाचेर पाती येता ते कितें जाता तेंचे श्राप येता कितलीं जाणां मनशाचेर इवन डॉक्टराचेर पाती येता न्हू आमी पातयेवंक सगळें आमी डॉक्टराचेर फोकस दवरूंक जायना दोतोर आमकां बऱ्याकूच आसा आनी दोतोर तेंच्या शिक्षणा प्रमाणे आमकां रिपोर्ट दिता पूण आमकां ऑलरेडी देवान रिपोर्ट दिलोलो आसा न्हू देवान आमकां ऑलरेडी रिपोर्ट दिला न्हू दिवंक ना कितें दिलां आमकां देवान रिपोर्ट बरोवन दवरला 1 Peter 2:24 बरोवन दवरला केन्ना बरयला दोतोर रिपोर्ट दिता तेन्नाच दिला आमकां बरोवन दवरला हे ना दोतोर रिपोर्ट केन्ना दिता आमकां आतां न्हू दुयेंस अमकें दुयेंस जाला XY दुयेंस जाला म्हणून न्हू आतां दिता न्हू आनी देवान आमकां केन्ना बरोवन दवरला आमी म्हणटा 2023 न्हू आयजाया प्रवादाच्या तोंडानसूनय बरयला आयजाया 53 बरयला तेणी सगळें तेणी अपमान आमचे घाये सगळे घेतल्या आमचे खोश लोक आनी तेच्या घायांनी तेचोरूय बरोवन दवरला आमकां तेणी खूब पयलीं न्हू रिपोर्ट बरोवन दवरला आनी दोतोर आमकां आतां दिता आमी आमचो फोकस सगळो दोतोराचेरूच आसता न्हू कितलीं जाणां म्हणटा ना म्हाका दोतोरान सांगलां अशें करूंक जायना हांवें दोतोरान सांगलां न्हू मनीस न्हू तो हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा जर्माया 17:5 कितें म्हणटा आमकां श्राप म्हणटा न्हू मनशाचेर पातय येता आपणाचे शेतेर हांवें केलें बसून जाल्यार आमचे श्राप आमच्या आपणाचे सोकतेर पातयेवंक जायना आमी देवाचेर आमी चडशे आमचेर बसून हांव ते बसून जाता न्हू मनशाचे एक तुवें म्हाका सांगूंक नासलो
हय करतले म्हणून मागीर आमी सगळ्यांक सांगता न्हू. एकदां एकदां आमकां राग येता, आमी उलयनासतना रावता, कित्याक आमी मनशाचेर पातयेता. आमी त्या वाट्याचेर देवाचेर पातयेवंक जाय. फुडली लायन आमकां 7 जेरमाया 6 लायनाचेर म्हणजे आमी एक कोल्ड डे जमडी रावतली, म्हणजे कोण मनशाचेर पातयेता न्हू ते फुडले 6 लायनीचेर आमचें जिवीत कशें जातलें तें आसा. आनी 7 कोण देवाचेर पातयेता ती सारकी सुभाग्य म्हणटा, सुभाग्य ब्लेस. देवाचेर म्हणजे कितें, देवाच्या उतराचेर कोण पातयेता न्हू ती कोण सारकी सुभाग्य. अरण्यातल्या जीवकुटा सारकी ती, कितें बरें येत तर तें तांकां भोगूंक मेळचें ना. अरण्यातल्या कोड्या सोंड्याचेर खारेन खारें लोक रावतल्यांचेर गांवांत तांकां ठिकाण करूंक पडटलें. हे कोणा जी कोण मनशाचेर पातयेता ती सारकी अशी सुकलेली जुळकुटा भाशेन सारकें अरण्यान खारी कशी म्हणटा. ज्या गांवांत मनीस रावना त्या गांवांत रावचें पडटलें. जी कोण मनशाचे तेंची अशें हालत जातले म्हणटा, मनशाचेर पातयेता पळय तेंची फॅमिली कडसून पयस न्हू. पयलें आसतलें न्हू थोडें पळोवंक ना. मनशाचेर पातयेता तेंचेर अशें हालत जातली म्हणटा. म्हूण देवाचेर पातयेता तेंची पळय सर्वेस्वराचेर पातयेवन रावतात ती सुभागी. त्यांचो विस्वास सर्वेस्वराचेर उदकाचे दोग्यार लायलेल्या रुखा सारकी ती त्यांची पाळां उदकाशी परी पावता आनी गरमी पडटा तेन्ना तांकां कसलीच भिरांत ना, कित्याक तांची पानां पाचवीच उरता. दुखवल्याच्या वर्सा तांकां हुस्को ना, ती फळां दीत आसतली. कितें म्हणटा, जी कोण सर्वेस्वराचेर विस्वास दवरता, जी कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता ती एक नदी कडेन झाडां आसता ना आनी तेंची पानां उदकान आसता. तें झाड कशें आसता, मेलेलें आसता न्हू, सुकलेलें. आं सुकलेलें ना, तें झाड सारकें सडसडीत आसता आनी तेजी पानां सारकी ग्रीन पाचवीत आसता. आनी कितलोय तेंचेर म्हणटा दुकाळ येवं तांकां कांय जायना, कित्याक तेंची पाळां उदकान आसता न्हू. आमी केन्नाय पळयता न्हू बसीनसून कोण पणजे बांबोळे बीन वयता आनी झाडां पळयलां उदकान आहा ती झाडां पळयलां कशीं आसता, ती सुटसुटीत आहा न्हू. गरमेच्या दिसांनी पासून सुटसुटीत आसता, कित्याक तेंची पाळां सारकी उदकान आसता. जशें आमचे देवाच्या उतरान आमचे आसा न्हू, आमी रिगोवन रावता न्हू, आमकां आमी चड करून आमी म्हणूं शकता आमी सारकी तरणाटी उरतली, सडसडीत यांग कशी दिसतली, कित्याक देवाच्या उतरान न्हू नववान आसतली खंय आमी. जेन्ना आमी देवाच्या उतरान आसता तेन्ना दुकाळ आतां ही लॉकडावनाच्या टायमाचेर कोण उपाशी उरली, कोण देवाच्या उतरान रावलेली तांकां कांयच फुडें जावंक ना म्हणटा सगळीं जाणां. आमकां बीन कांयच फुडें जावंक ना, जरी आमी कामाक ना कांय ना, आमकां बरें बरें जेवण आमी जेयतालीं. आमकां नुस्तें बीन कोण सगळ्यांक टेंशन आसलें पूण आमकां दारान येतालें. देव कितें सांगता, दुकाळ येयले तातूंत ते झाडांक तशें आमकां कांय उणें जावचें ना. जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर देवाचेर विस्वास दवरता पळय तेन्ना आमचो फोकस कोणाचेर आसूंक जाय, मनशाचेर न्हू ना.
फक्त देवाच्या उतराचेर आसूंक जाय. देवाचें उतर वाचतना हें म्हाका कितें म्हणटा, ती सोमसुणी आमी देवाच्या उतराची सोमसुणी आमकां चडशें आमचो फोकस मनशाचेर आसता न्हू, चडशे प्रिचरांचेर न्हू. कोण देवाचें उतर परगडटा ते म्हणजे हात दवरल्यार आमी बरें जातलें, वायट न्हू, पूण फोकस आसूंक जायना तेणीच हाजेर हात धरूंक जाय, तेच मनशान म्हजेर हात धरूंक जाय आनी हांव बरो जातलो. आनी तोच उतर सांगता तेन्नाच हांव बरो जातलो. पवित्र आत्मा न्हू सगळ्यांच्या तोंडान उलयता. ब्रदर एकदां गाडवाच्या तोंडान पासून उलयलो पळय न्हू देव, गाडवा. सो देव आमी खंयसर वयता ते सुवातेर तो मनीस पळोवंक जायना, तेज्या तोंडानसून उतर सोदता, ते उतरांसून आमकां पेखोवणी मेळटा. सो ते उतर आमी घेवंक जाय, ते उतराची सोमसुणी घेवंक जाय आमी. बायबल आमकां सांगता न्हू कोण आमकां स्वतंत्र करता. जॉन 8:31 सांगता, 8:32, तुमी देवाचें उतर जाणा जातली आनी देवाचें उतरूच आमकां स्वतंत्र करतले. खंयचो मनीस स्वतंत्र करतलो. सो आमी कोणा फाटल्यान धांवूंक जाय, मनशा फाटल्यान न्हू ना. सो देवाच्या उतरा फाटल्यान आमी धांवपाक जाय. हे देवाचें उतरूच आमकां सगळे वाटेन आमकां सुटका दिता. देवाचें उतर, हे देवाचें उतर आमच्या सारकें फर्स्ट तेका देवाच्या उतराक आमी सुवात दिवंक जाय. हे देवाचें उतर सांगता तेंच. ब्रदर म्हणटा न्हू तेजो दोपरा एकदां सांगतालो टेस्टिमनी, तेजे दोपराचे हें आहा ग गॅप आहा, पूण तो कितलो वगत उबो रावता, नाचता, उडक्यो मारता, पळोवंक ना तुमी. तो म्हणटा देवाचें उतर तो सांगता 1 Peter 2:24, हांव जेजूच्या गायांनी बरो जालो म्हणजे हांव बरो जालो. तो पांयांक पळयना, तो देवाच्या उतराक पळयता. सो आमचो फोकस खंय आसा. तुमी सगळीं इस्कुलान गेल्ल्या, इस्कुलान गेल्ल्या, इस्कुलान कोणाचेर फोकस आसतालो आमचो, सराचेर, टिचरीचेर, का सर आनी टिचरी कितें शिकयता तेजेर न्हू फोकस, ते आमी बरयतालीं न्हू आनी घरा वयताले आनी ते पाठ करून आमी टेस्टींग पास जाताले न्हू. काय आमी सराचो नंबर, टिचरीचो नंबर घेवन तांकां एग्जामीक कितें येताले पेपर, वे आन्सर कितें बरोवंक जाय म्हणून विचारताली. कोण तरी विचारताले सरांक, टिचरी ना. सर आनी टिचरी, एक प्रिचर देवाचें उतर परगडटा तो पासून एक शिकोवणदारूच, पूण आमकां ते शिकोवणदाराचेर लक्ष कित्याक, तो शिकोवन शिकयता त्या उतराचेर आमचो लक्ष कित्याक ना. तांकां स्कुलान टेस्टी केन्ना येता, 3 म्हयन्यांनी बीन न्हू, 1 म्हयन्यान, 3 म्हयन्यान ना. हय न्हू स्कुलान, पूण आमकां टेस्टी सदांच येता. आमकां येयना टेस्टी, आमी कितें करता, प्रिचांक फोन मारता न्हू, कितें करूं, म्हाका मागण्यांन धर म्हणटा न्हू. तुमकां सांगिना कोण, मागण्यांन धर मातशें म्हाका, हांव म्हाजें व्हडलें प्रॉब्लम, म्हाका एक दीस व्हडलें प्रॉब्लम आनी जेजू धाकटो तर म्हणून विचारलें हांवें. जालें न्हू, प्रॉब्लम व्हडलें जाल्यार जेजू धाकटो जालो न्हू. म्हाजें व्हडलें प्रॉब्लम आहा, हांवें म्हटलें जेजू धाकटो ना. तशें न्हू, तशें आमी प्रॉब्लम व्हडलें म्हणटा तेन्ना देवाक आमी धाकटो करता न्हू. आमचो देव व्हडलो, प्रॉब्लम धाकटे. सो आमी कितें शिकतालीं स्कुलान, आमी फक्त तेंचो नंबर घेयना, कांय ना, टेस्टी कितें येता तेंच बरयता न्हू. तसोच आमचो फोकसूय न्हू, आमी हांव एगेन्स्ट ना कोणा माग म्हणटा तेंचे, कित्याक तांकां समजूनी ना न्हू. सो आमी शिकोवंक जाय म्हणटा, आमी शिकोवंक जाय, जोण एकली आमी शिकपाक जाय कशें मागणें करूंक जाय तें.
कित्याक आमी आतां एक सपोज ब्रदर जॉन्सनाक सांगलें माग आ म्हाज्या बसर आं तो आमच्या बसत केन्ना मागतलो केन्ना मागतलो ब्रदर जॉन्सन केन्ना आमच्या बसत मागतलो सांगा पळया टायम ना तेका तो प्रीच करीत आसा पयशे सकाळचो उठलो सकाळचो स्टार्ट करता तो रातचो न्हिदता मातसो न्हिदलो परत स्टार्ट करता केन्ना मागतलो तेका लागून तो आमकां शिकयता न्हू आमकां शिकयता न्हू कशें आमी उबी रावूंक जाय देवाच्या उतरान कशें मागोवंक जाय आनी कशें आमी आमकां पेखोवणी आमकां कितें जाय तें कशें आमी गरजो घेवंक जाय तो आमकां शिकयता न्हू तें आमी शिकपाक जाय न्हू आमी स्कुलान तेच करूंक वयता न्हू आनी तेन्नाच आमी पास जाता न्हू टेस्टिंगाक आमी पेपर बरयता तेन्ना काय दुसरी पेपर बरयता आनी आमी पास जाता सर तूं मातसो पेपर बरय आं मागीर आमी पास जाता ना न्हू आमकांच स्टडी करचें पडटा न्हू कितें शिकयता तें आमकांच हें करचें पडटा न्हू तशेंच देवाचें उतर आमकां शिकचें पडटा आमकां आतां दुसरे क्लासीन प्रमोशन मेळोंक जाय जाल्यार आमकां शिकोवंक जाय हें देवाचें उतर आनी आमी तितूनच आमी सुटका मेळटा आमकां न्हू ना सो आतां आमचो फोकस खंय आसतलो जशें आमी स्कुलान टिचरीचे सराचेर आमचो फोकस ना न्हू ते कितें शिकयता तेच आमी वयता आनी तशेंच आमचे प्रिचराचेर न्हू प्रिचर आमकां कितें शिकयता जर तुमकां एका प्रिचरान कितें शिकोवंक कळोंक ना समजोणी तुमी तांकां परतें विचरून शिकोवंक जाय न्हू कित्याक तें इम्पॉर्टन्स तेच उतरान आमकां सगळी भलायकी आसा तेच उतर आमच्या जिविताचें वाट म्हणटा न्हू वाट लायट उजवाड सगळें देवाचें उतर सो आमी शिकोवंक जाय एक आमकां प्रिचर एक शिकोवणदार शिकयता आमकां कशी आमी जैतिवनाची भुरगीं कशी ते म्हणजे टायल्स एंड टेम्पटेशन आमकां आसतलेंच सांगलां आमकां टायण्यो आसतल्योच आं टायणे प्रॉब्लम आमकां आसतलेच पूण प्रॉब्लमांसून भायर कशें सरोंक जाय तो एक प्रिचर एक शिकोवणदार आमकां शिकयता तें आमी शिकोवंक जाय बरोवन दवरूंक जाय जंय आमकां इम्पॉर्टन्स आसा जाल्यार उडास उरना न्हू देवाचें उतर उडास उरता एक पिक्चर पळयत जाल्यार आख्खे स्टोरी केन्ना बसून पयले सारको उडास उरता न्हू न्हू आमकां आतां देवाचें उतर वाचल्यार आमकां आतांच उडास येना न्हू येता तेका लागून आमकां बरोवचें पडटा एक भयण सांगताली ती खंय जेन्ना तिका ब्रादरीन विचारलें फेथ भावार्थ म्हणजे कितें तें सारकें म्हणटा एट्रॅक्टीव आयकतालें म्हणटा आनी आपूण म्हणटा आपुणूय जाणा कोण कित्याक तें देवाचें उतर आयकत आसलें जेन्ना ताका सांगलें ब्रादरीन कोण हाडलें ताका पॅकअप कर आनी ताका धाड घरा तेन्ना म्हणटा आपणाक हें जालें पूण आपूण घरा गेलीं आनी तेणी जें देवाचें उतर आयकतालें तें आयकत रावलीं आयकोन नोट्स बरयले कितल्या फारां 3-4 फारां तरी एकूच टॉपीक आयकूंक लागलें तेन्ना ताका अंडरस्टँडींग येयलें देवाच्या उतराचेर कितें फेथ मागीर आतां स्क्रिप्चर हें सांगता तें सगळें ताका मागीर सांगपाक येयलें कित्याक हें देवाचें उतर आमकां उडास उरना आमकां परत परत रिपीट करचें पडटा इवन स्कुलान आमी परत परत बायहाट करतालीं न्हू न्हू कोण तरी एकदांच वाचला आनी पेपर बरयलो म्हणून आहा हांगा कोण आन्सर बरयलो एकदांच परत परत वाचतालो न्हू स्कुलान कित्याक पास जावंक जाय आमकां दुसरे क्लासीन वचोंक जाय म्हणून न्हू तशेंच देवाचें उतरूय आमकां परतें परतें मॅडिटेट कर म्हणटा जोसिया 1:8 कितें म्हणटा आमकां सुमतीचें पुस्तक आमच्या ओठाचेर आसुनी आनी नियाळ कर रात आनी दीस आमकां जर सक्सेस मेळोंक जाय यश मेळोंक जाय आमच्या कसल्याय कामाक जाल्यार आमी कितें करूंक जाय हें देवाचें उतर जें शिकता न्हू
ते आमच्या वोटाचेर आसूंक जाय. ते वोटाचेर आसलेच म्हणून जायना, आमी ते नियाळ करूंक जाय. सारकें कितें म्हणटा पळय तेचें कशें आमी नियाळ करतलीं. थोडीं म्हणटा आमकां एकाच जाग्यार बसचें पडलें म्हणटा न्हू. ना न्हू. आतां जर आमकां सकाळी फुडें कोणी कितें म्हटलां तें आमी एकाच जाग्यार रावून तें कोणी कितें म्हटलां तें नियाळटलीं ना न्हू. गाडी चलयतना रांदतना तेंच आमी नियाळटा न्हू. तेणी म्हाका म्हटलेंच कित्याक अशें न्हू. तशेंच आमी देवाचें उतर सकाळी फुडें वाचता न्हू तें आमी नियाळ करूंक जाय. आतां वायट बूक म्हणटा सगळीं जाणां म्हणटा हांव वायट बूक सारको वाचता न्हू आमी. बायबल म्हणटा आमी वाचता न्हू. एक्चुली आमी वचोंक म्हणून